इलेक्शन रिझल्ट जालो आणि पहिल्या फावट भाऊ आमच्याकडे उलयतात. भाऊ कॉंग्रॅच्युलेशन सगळ्यांत पहिले आमच्या बरोबर डॉक्टर प्रमोद सावंत CM आसा. सर कॉंग्रॅच्युलेशन नॉर्थ गोवा. बऱ्या मतांनी तुम्ही जे प्रॉमिस केल्ले त्याच्यापेक्षा चड मतांनी निवडून हाडल्या. सगळ्यांत पयलीं तुम्ही सक्सेस कशें पळयताय नॉर्थ गोयचे? आम्ही नॉर्थ गोवा 1,00,000+ 13,000+ मार्जिनान जिंकले, त्याबद्दल हांव समेस्त नॉर्थ गोवा आणि गोयच्या जनतेचे आभार मानता. श्रीपाद भाऊ यांचे खूप खूप अभिनंदन करता. गोयच्या जनतेने तांकां 6 फावटी संद दिली आणि परत एकदा देशाची आणि गोयच्या राज्याची सेवा करपाची संद तांकां दिली, त्याबद्दलय आभार व्यक्त करता. आणि खरोखरूच फाटले फावटीच्या पेक्षा चड मार्जिनान निवडून दिल्याबद्दल परत एकदा भाऊचे अभिनंदन. भाऊ हांव तुमच्याकडे उलोवपाक सोदता. म्हाका दिसता तुम्ही जे प्रॉमिस केल्ले जनतेक आणि जनतेने आपणून घेतला, कशें पळयता विक्ट्री तुम्ही? नाही, खरोखरच ज्या पद्धतीने त्यांनी विक्ट्री सगळ्यांना दिला, ज्या मतदारसंघात एकदा दुसऱ्यांदा खासदार केन्नाच येवना, म्हणजे सारखे सामान्य आणि आमच्या पार्टीक ताणें सगळ्यांदा निवडून दिवप हो एक मोठो चमत्कार असो आसा. आणि ताणें जें कितें प्रेम आणि जो कितें आदार दिला भारतीय जनता पक्षाक, तो आमी केन्नाच विसरपाचो ना. आणि म्हणून तांचे सगळी जें कितें आमी करूं शकता तांच्या खातीर ते आमी करपाचें ठरयिल्लें आसा. येणाऱ्या काळांत ह्यो सगळ्यो विकासाच्या बाबतींत जंय जंय कितें हें पडटलें तेन्ना आमी करपाक तयार रावतले. आमी म्हाका दिसता आतां सद्या देवळान वयता तुम्ही, देवाक तर थँक्यू म्हणटले, पूण लोकांचे तुमची जे काळीज जिखलेले आसा, कारण लोकांनी इतल्या भरघोस मतांनी परत एक फावट दुसऱ्या फावट तुम्ही हॅट्रिक केल्या. लोकां खातीर कितें आसतली मॅसेज? लोकांसाठी हीच मॅसेज की मनाक आनंद इत्या खातीर जाता ताणें खरो कार्यकर्तो वळखला, जो लोकां खातीर झडटा. आणि ताणें आमचें काम पळोवन ताणें जे आमकां पावती दिल्या ती खरोखरच मन आनंदान तातूंतल्यान भरून येता. तांचो आशिर्वाद, तांचें सहकार्य भारतीय जनता पार्टीचेर म्हजेर अशेंच आसचें दवरचें अशी तांचे कडेन मागणी करता. आमच्या बरोबर सदानंद शेट तनावडे. सर 1-2 मिनटां सर, सक्सेस नॉर्थ गोयचे तुम्ही इतल्या मतांनी जिखून आयल्या, कशें पळयता? कारण आम्ही सुरवातीपासून सांगताले की उत्तर गोंया भितर आमी 1,00,000+ मतां निवडून येता. आणि त्यामुळे उत्तर गोंयच्या लोकांनी आमचेर विश्वास दवरलो, श्रीपाद भाऊचेर विश्वास दवरलो, सरकाराचेर दवरलो विश्वास आणि पार्टीचेर. आणि ताका लागून आमी 1,00,000पेक्षा जास्त मतांनी निवडून आयल्या. म्हणजे 6 वेळाचेर उत्तर गोंयान आमकां निकाल दिला, तातूंतल्यान हायेस्ट वोटींग ह्या वेळाचेर श्रीपाद भाऊक मेळिल्ली आसा. आणि त्यामुळे हांव खरोखरच उत्तर गोंयच्या सगळ्या मतदारांचे आभार व्यक्त करता. गोंयच्यान म्हाका दिसता कॅम्पेन सुरू जाल्ली महालक्ष्मीच्या पांया कडेन, सो परत एकदा थंय तुम्ही आता आयले. म्हणून आम्ही सुरवात जी आसा ती कॅम्पेनाची आम्ही हांगाच्यानूच आमच्या दोन्ही उमेदवारांक घेवन केली. आणि त्यामुळे आतांय निवडणूक डिक्लेअर रिजल्ट जातकच आता आम्ही देवीचे महालक्ष्मीचे दर्शन घेवपाक आयिल्ले आसात. बाकीच्या गोष्टीचेर उलया सर, पण पयलीं आमी म्हाका दिसता की तुम्ही पांया पडून आयिल्ले उपरांत मागीर परत एकदा उलया. सर साऊथ गोंयान म्हाका दिसता खूप प्रेडिक्शन तुम्ही केल्ले, काल सुद्दां सांगले की 25+ मतां अशी येतली म्हणून. बट आयज जेन्ना रिजल्ट आयलो तेन्ना खुबसो एक धपको कसो बसला, कशें पळयता हेका? आमकां दिसतालें की कांय मतदारसंघांनी आमकां लीड मेळून आनी कांय मतदारसंघांनी ठरोवन जें मतदान जालें आनी त्यामुळे आमी थंय आमकां हार. पण कम्पेर्ड टू अदर इलेक्शनां पळयलीं जाल्यार आमची वोटींग जी आसा ती डेफिनेटली वाडल्या, पण आमी जिखपाक शकले ना, तें आमी मान्य करता. जे खुबशे फाटल्या फावटी काँग्रेसींतल्यान BJPन आयिल्ले अशें दिसतालें की तांचो ह्या फावटी खूब फायदो दिसतालो, पूण जालें ना, कारण तेंच्या बरोबर तेंची वोटींग येवंक शकली ना. आणि त्यामुळे म्हाका दिसता आमी त्या मतदारसंघात जिखूंक शकले ना. आमकां दिसतालें की ते वोट थोडी तरी येतली, ती जाली ना. आतां आयज आख्खे भारतभर म्हाका दिसता आतां सद्याक जो ऑलमोस्ट ट्रेंड कितें आसा तो कळूंक लागलेलो आसा. तुमी कशें पळयता भारतभर? म्हाका दिसता की केंद्राक आमचे नरेंद्र मोदीच्या लिडरशिपीचेर सरकार आमचें जातलें, कारण काँग्रेस ज्या तरेन इतलो व्हडलो बोवाळ चल्ला ते 100य पार करपाक शकले ना. ठीक आसा, आमी 400 म्हणटाले, जालें ना, पण भारतीय जनता पार्टी विथ NDA अलायन्स पार्टी वील फॉर्म द गव्हर्मेंट. लार्जस्ट सद्या पार्टी जी आसा ती भारतीय जनता पार्टी आसा आणि भारतीय विथ NDA. आणि आमी प्रिपोल पयलें अलायन्स आसा, इंडियाचें अलायन्स जें आसा ते अलायन्स सगळे मिळून आमचे डेफिनेटली सरकार जें आसा तें आमचें जातलें. थँक्यू सर.